अनेक पॉईंट रेज केलं होतं म्हणजे कसिनो एक काढचे म्हणून एक रेज केलं तो जनरल डिस्कशन झाला. हांवें तेका सांगलां बी द पॉयंट ऑन वीच लोकांक ताळयो आसल्यो तो काजिनो कोणाक नाका ते काजिनो थिंगा आसपा म्हणून. लेट देम गो इन टू द सी. तो गव्हर्मेंट पॉलिसी जी आसा आमकां इज नॉट इश्यू बिफोर अस. कोण सांगता ते बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आ पॉलिसी इज मांदोवी साफ करपा जाय ती आमची न्हय. इट कांट रिमेन पोल्युटेड फॉर एवर. आमचे भुरगे तितून न्हांवतालेत मरे पळतालेत मरे हे वाटेन ते वाटेन. फ्रॉम डिसेंबर टू नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी आयतरा भुरगे आमचे अक्रॉस द हे करताले. वेर इज दॅट नाव बिकॉज रिवर इज पोल्युटेड. आमच्या भुरग्यांक कांय ना. सीएमान कितें म्हणटा सांगलें बी तुमकां हे आयकलें ताणें हो सद्या हांवें आज प्रेस केलो. आय हॅव जनरल डिस्कशन बट दॅट इज अ डिमांड दॅट विदीन 6 months आज फाल्यां न्ही 6 months इज अ रिजनेबल टायम फॉर द गव्हर्मेंट. आनी काजिनो म्हणल्यार इट इज नॉट आमचे संविधानाक कितें आसा 19(1) ट्रेड एंड कॉमर्स म्हणून द रायट ऑफ अ सिटीजन. ना हो कॉमर्स न्ही. एक म्हणटात रेज एक्स्ट्रा कमर्शियल नॉट अ कमर्शियल एक्टिविटी लायक अल्कोहol एंड गॅमलिंग आर activities which the government can permit, can withdraw. So this is, government can say tomorrow we don't want gambling, we don't want these casinos. And nobody has a right to then say that no, you have promised us. Other trades which are normal trades, 19(1) is subject to restrictions which government can't arbitrarily say I'm going to take away. But this is what I am financial a sin industry. Sin is something that is not good. आणि दुसरी मजा म्हणजे कितें गोंयकारांनी काजिनो वचपा न्ही. ओके बॅन ऑन काजिनोज कित्याक आमची फॅमिली विल बी सफरींग. पूण दुसरे आमचे लोक येवन येयात आनी तुमची फॅमिली बरोबर जात हे कितें. वॉट द मिनींग ऑफ दीस. दे आर ऑल्सो ब्रदर इंडियन. दे ऑल्सो हॅव देयर फॅमिलीज. If it is bad for a Goan, it is also bad for other Indians. But that's a policy decision temporary. That we are not fighting on that point generally.